पार्टीचा बीजेपी जिंकले भारतीय जनता पार्टीचा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंकले बीजेपी जिंकले। रुपेश पुढे हांगा पळय चला चालू भारतीय जनता पार्टीचा चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा 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 भाजपा आज गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे कमळ फुललेले आहा। हेजे श्रेय सगळे भारतीय जनता पक्षाचे तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांक वयता। या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीक वयता। भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाहजीक वयता। आख्खे भारतभर आज जल्लोष आहा। कित्याक आयचो गुजरातचो रिजल्ट असो एक उचलून धरलेलो देशभरान की सगळ्यांचे दोळे थंयसर लागलेले असले। पण सकाळच्यान रिजल्ट येता तसो निकाल आमच्या फेवरान येयलो, भारतीय जनता पक्षाच्या फेवरान येयलो। जे मोदीचे स्वप्न आहा, मोदीजींचे स्वप्न आहा की भारत हो काँग्रेस मुक्त करचो। जे काँग्रेसीन गेली 60 वर्सां जे राज्य केलां ते आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आहा। कशा देशाक देशद्रोहीक लायिल्लो आहा आनी आतांची सुरवात जाल्या नॉर्था पासून ती सावथा पर्यंत गेले 65% सुमार भारतीय जनता पक्षाचे कमळ सगळ्या स्टेटींनी फुललेले आसा। फुडले कर्नाटका आसा, फुडली राज्य आहा थंयसरूय आमी आमचे कमळ फुलयतले, हितून कांयच दुबाव ना। भारतीय जनता पक्ष गुड गव्हर्नन्स, बऱ्यो पॉलिसीज ह्या सगळ्या फाटल्यान मोदीचे बरे विचार देशाक एक फुडें व्हरता। एक बलवान राष्ट्र आमगे भारत देश हो करपाचें मोदीजींचें स्वप्न आहा। ताका आमी सगळे आमचे कार्यकर्ते हातभार लायतले आनी हो देश आमचो बलवान शक्तिशाली घडयतले। आयज गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश ह्या दोन्ही स्टेटीन बीजेपी मेजॉरिटी घेवन जिखलेली आसा। तेन्ना हे सगळे क्रेडीट आमच्या भारताचो PM नरेंद्र भाई मोदीजी एका गेल्लेले आसा। आयज तेचें डेव्हलपमेंट आख्ख्या वर्ल्डार कळ्ळें आसा की मोदीजीन आमचे 4 वर्सां सरकार चलोवन कितें तरी चेंजीस केले आनीक ते खातीर 4-5 वर्सां मेळटा न्हू जाल्यार आमकां वर्ल्डाचेर नंबर 1 जावंक शकता। तेन्ना आतां 19 जे लोकसभेचे इलेक्शन आसा न्हू तेन्ना आमचो नॉर्थ गोवाचो आयुश्य मंत्री श्रीपाद भाऊ एका आमी 4थी फावट इलेक्ट करून हाडटले, 5वी फावट इलेक्ट करून हाडटले, हितून मातूय डावट ना। हितूनसून सालिगांव कॉन्स्टिट्युशन आमी ताका मेजॉरिटी दितले। आमच्या आदलो आमदार दिलीप पुरोहितकाराच्या निवृत्त्या खाली आमी ताका माजन वोट दितले आनी आमी बीजेपीचे कार्य चालूच दवरतले आनी कार्य चालूच आसा। आमच्या आदल्या आमदाराचे ऑफिस हे सकाळी 8:30 ते 9 पासून घरा कडेन ओपन आसा। तशेंच दनपारच्या टायमार पोरुरी ऑफिसान उक्तें आसा आनी सॅटर्डेचे सालिगांव ऑफिसान उक्तें आसा। आनी आमी बारीक मोठी लोकांची कामां करून हे घेतले। आमचे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी यांची 56 इंच का सीना हितून कितलो दम आसा हे तेणें आयज दाखोवन दिल्लें आसा। गुजरात तशेंच हिमाचल प्रदेश दोन्ही स्टेटी आमी जिखल्या आनी तेंचें जें स्वप्न आसा की काँग्रेस मुक्त भारत करपाचें ह्याच टार्गेटाचेर तेजे कितें प्लॅन आसा ते हेजेर आमी फुडें सरलेले आसा।
बाय 2019 म्हाका दिसता तेंचें तें सपन आसा काँग्रेस मुक्त भारत तें साकार जातलें आनी सगळ्या इंडिया भर कमळ फुलतलें। आयज भारतीय जनता पार्टीचे 2 राज्यांनी जे निकाल आयिल्ले आसात हे निकाल सबंद देशाक एक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्या आनंदाची गोष्ट आसात। सगळ्यांक म्हणजे एक हिमाचल प्रदेश आनी दुसरे गुजरात हे दोन्ही राज्यांतली जनता तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते नेते यांचे सगळ्यांचे पयलीं आमी अभिनंदन करता गोंयचे आनी साळगांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन। तशेंच हेचे श्रेय जे आसात हे म्हाका दिसता की आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह तशेंच आमचे देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हांकां वता, जांच्यांनी म्हाका दिसता की गुजरात तशेंच हिमाचल प्रदेशाक असो सपाटून प्रचार केलो आसा जेणून ऑपोजिशन हेचो म्हाका दिसता नेस्तानुभूत जाल्ले आसात। आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एकदां जर डिसायड करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी पोटतिडकीन काम करता आनी येता ते 2019ची लोकसभेन हितून कांय दुबाव ना की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रान जातले आनी तेवूय बी जशें लास्ट टायम जाल्ले बहुमतान तशेंच ह्या वेळाचेरूय जातले। म्हटल्यार हांव आमचे माननीय श्री मोदीजी यांचे अभिनंदन करता। गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाक जे आज बऱ्यापैकी आमची विजयी जाल्ली आसा तेज्या खातीर तशेंच तेंच्या कार्यकर्त्यांचेंय हांव अभिनंदन करता। गेल्या फावट जशे तांकां विजयी करून दिले तशेंच परत तांकां दुसऱ्या फावट चान्स दिल्लो आसा लोकांनी, म्हणजे हें मानता की खरेंच ते बरे एक सरकार चलयता, बरे एक पंतप्रधान म्हणून आसा, ह्या खातीर तांकां परत एकदा सेकंड चान्स दिल्लो आसा। त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता। तशेंच आमचे साळगांव मतदारसंघ बीजेपी कार्यकर्त्यांचेंय अभिनंदन करता। काही शॉर्ट टायमाक आमी नोटीस दिवन तांकां हांगा आपयले आनी ते आमच्या उतराक मान दिवन आयले, तेंचेंय हांव अभिनंदन करता। पक्षाचे अश्वमेघ यत्न आयच्यान सुरू जाला आनी आयज विजयाची मुहूर्तमेढ आयज सुरू जाल्या। आयज आमी 2 विरुद्ध 0 असो आमी गोल मारलेले आसा 2 हिमाचल प्रदेश आनी गुजराताक आनी हेची आतां रणधुदुंबी आसा ती कर्नाटकाक पावल्ली आसा आनी आमी कांयच आमकां हें ना डावट ना की कर्नाटकाकूय आमी जिखतले। ह्या नॉर्थ गोवा मतदारसंघात श्री दिलीप पर्वेकराच्या नेतृत्वा खाला आमी ताका भरगोच अशी मतां निवडून दितले आनी ताका मेजॉरिटीन आमी निवडून हाडटले श्रीपाद नायकाकूय। देव बरें करूं। आयज जो रिजल्ट जाल्लो आसा गुजरात आनी हिमाचल प्रदेश दोनूय स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीन बरे मताधिक्यान जिखलेली आसा आनी हो विजय जो आसा तो आमच्या पंतप्रधानांच्या योग्य नेतृत्वाक लागून जाल्लो आसा। भारतीय जनता पार्टीक विजय मेळ्ळा तेन्ना जे विरोधक जे आसा ते एकदम चारीचिंड एकदम सामके कितें म्हणटा ते एकदम चीत जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता की जो पळय आयज आमकां सबंद देश जगान खंय वचत जाल्यार एक आमी इंडियन लोकांक आमकां भारतीय देशाच्या नागरिकांक आमकां एक मान मेळटा। अमेरिकेक म्हणा किंवा खंयच्याय देशान आमचे पंतप्रधान वयता तेन्ना तेंचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत जाता। हे आमकां एकूच दाखोवन दिता की आमचो भारत देश आमच्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वा सकयल योग्य त्या दिशेन मार्गदर्शन करता आनी जगान एक बरी लीड घेवन आमचो पंतप्रधान आमच्या देशाचें नांव उज्वल करता आनी आयच्या ह्या विजयान आमकां परत एकदां दाखोवन दिल्लेलें आसा की आमी योग्य त्या मार्गान वयता। आमच्या ओपोजिशनांनी भरपूर प्रयत्न केले, GSTचो मुद्दो हाडलो किंवा नोटबंदीचो मुद्दो हाडलो किंवा आनीक खंयचे गुजराताक रिजर्वेशनचे इशू हाडले, पूण हे सगळे इशू फाटीं दवरून लोकांनी नागरिकांनी दाखोवन दिल्लेले आसा ह्या 2 स्टेटींच्या की भारतीय जनता पार्टीच्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वा सकयलूच आमचो देश योग्य त्या दिशेन मार्गदर्शन करूंक शकता म्हणून। भारतान म्हाका दिसता सुवर्ण युग सुरू जाल्लें आसा, कारण अशें म्हणटाले की इतिहास असो म्हणटा की चंद्रगुप्ता मौर्याचें जे राज्य आशिल्लें तें गोल्डन इरा म्हणटालो तेन्ना आमचो जो पंतप्रधान आसा नरेंद्र भाई मोदी हांच्या नेतृत्वा सकल आज आमी परत तांच्या होम सीट आसा थंय जिखिल्ले आसात। त्या शिवाय हिमाचल प्रदेशान आमी 2/3 मेजॉरिटीन जिखिल्ले आसात आनी जे 2019 जे कितें येवपाचें आसा इलेक्शन येवपाचें आसा ताची झलक आसा आनी येणाऱ्या काळान संपूर्ण भारत हो कमळमय जातलो।
पूर्ण भारत आणि विधानसभेची म्हणा लोकसभेची इलेक्शनां दोनूय बरोबर जातली. कारण आमच्या पंतप्रधानाचेर कमरे खाली आचेरूय वार जाले, नाका ती चिखल फेक जाली आणि तरेतरे आरोप जाले, प्रत्यारोप जाले. कारण ह्या आरोप करता आसतना पंतप्रधानाचें पद हें सर्वोत्तम पद आसता. हाच्या संदर्भात काय ज्यो विरोधी पक्षान आसात तांच्यांनी ताचे बद्दल काय हें पाळूंक ना, तो पथ्य पाळूंक ना. आरोप जाले, खूब जाले आणि आमी 5व्या काय 6व्या 20 वर्सां आमी थंय राज्य करता आणि आज परत जिखिल्ले आसात. ताका लागून आमचे ह्या पंतप्रधान मोदीजीक आणि आमचे जे अध्यक्ष आसा अमित शाह हांकां आमची शुभेच्छा आसा. येणाऱ्या काळान 2019 जेन्ना इलेक्शन जातले केन्नाय जावं, मार्च ते मे जावं, पण आमचे दोनूय सीट उत्तर आनी गोवा आमी जिखतले. हिमाचल प्रदेश अशा 2 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी बहुमतान निवडणूक जिखलेली आसा. ही जिखिल्ली निवडणुकीचे सगळ्यांचे अभिनंदन करपाक, तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधान श्री मोदीजी तशेंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचे आमी पणजी मतदारसंघातर्फे अभिनंदन करतात. आयचो व्हडलो विजय आसा. सगळ्या देशाचे लक्षले की कितें जाता काय म्हणून अटीतटीचो सामको असो प्रेसार दाखयतालो. तरी पूण आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें गुजरातान भारतीय जनता पार्टी सरकार करतले आणि आयज सिद्ध जाल्लें आसा. मोदीचे जे विशय जे लोकांनी काँग्रेसीन जे ल्हान तरेन हाडिल्ले ते GST आसत, तो मागीर नोटबंदी आसत, पूण गुजरातच्या लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा की हे सगळें आमी मान्य करिना. लोकांक जे सरकार जाय, मोदी सरकारान जे काम केल्लें आसा, गेली 2 टर्म गुजरातान जे मोठ्या प्रमाणात काम केल्लें आसा तेजी पावती गुजरातच्या लोकांक दिल्ली आसा. हे सिद्ध जाल्लें आसा. तशेंच हिमाचल प्रदेशानूय थंयसल्या कार्यकर्त्यांनी तशेंच लोकांनी मोठ्या ठिकाणी मतदान करून भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार हाडिल्लें आसा. हे दोनूय राज्यांक पणजी मतदारसंघ तर्फे आणि आमचे पंतप्रधान मोदीजी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाचे आमी पणजे तर्फे आमी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करता. म्हाका दिसता आयज एक ऐतिहासीक दीस भारतीय जनता पक्षाक लागून, देशाक लागून. गेली 3 म्हयने आमी 2 राज्याचे इलेक्शनां पळयता, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात. आणि अश्यो वावड्यो एक एक उठयल्यो की खंय तरी सगळे जाती, धर्म, पंथ, GST, राजकारण वेगळे वेगळे म्हणजे नीच तरार वचून राजकारण केलें. म्हणजे पंतप्रधानाक नीच पसून हातून म्हणलें गेलें. मागीर ह्या स्तराचेर राजकारण काँग्रेसीन पावयल्लें. आनी म्हाका दिसता म्हणून हें इलेक्शन एक अत्यंत इम्पॉर्टंट इलेक्शन जाल्लें. आयज गुजरात आनी हिमाचल प्रदेशाच्या जनतेन एक भारतभर संदेश दिला की भारतीय जनता पक्ष हो एकमेव ह्या देशाक पर्याय आसा. आनी नरेंद्र मोदीजी हांची लिडरशीप जी जगभर भारत देशाक एका विशिश्ट पावण्यार व्हरून दवरल्या, ती लिडरशीप आयज आमच्या देशाक जाय. हांव भारतीय जनता पक्ष पणजे मंडळाच्या वतीन समेस्त हिमाचल प्रदेश तशेंच गुजरातचे जनतेचे कौतुक करता, अभिनंदन करता. तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितजी शाह हांणी भरपूर परिश्रम घेतले. असंख्य कार्यकर्ते ह्या 2 विजया खातीर वावुरले. आनी म्हाका दिसता आयचो विजय हो सबंद कार्यकर्त्याचो आनी जनतेचो विजय जाला. आयज हिमाचल प्रदेश जर आमी पळयत जाल्यार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे 2/3 सीट घेवन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जाता. गुजरात जर आमी पळयत ज्या जाग्यार GST, नोटबंदी हाचे विविध विशय काडिल्ले आणि अशें एक पिक्चर तयार करपाचो प्रयत्न जाल्लो. हे सगळे लोकांच्या अगेन्स्ट आशिल्ले निर्णय म्हणून. पूण म्हाका दिसता लोकांनी एक बरें झणझणीत उत्तर दिलां की गुजराताक परत एकदा 6वेदां रिकॉर्ड 6वेदां भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडून आनी तेंय बी 8% वोट शेअर वाडोवन म्हाका दिसता ही जे नरेंद्रभाई मोदीन देशाच्या भवितव्या खातीर बरे निर्णय घेतल्या. कठोर निर्णय आसतले ते, पूण GST म्हणटू 1 नेशन 1 टॅक्स, नोटबंदी म्हणटू काळो पयसो बंद करपाक, अशे बरे बरे निर्णयाचेर जनतेन ठामपणे उबो रावन जनतेन ताका सांगलां तूं फुडें वच, भारतीय जनता सगळी तुमच्या बरोबर आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयचो हो विजय हो लोकांचो खरो लोकांचो विजय. आनी पणजे मंडळा तर्फे हांव समेस्त गुजरात तशेंच हिमाचल प्रदेशांतले सगळे नागरिकांचे हांव खरेंच मनापासून अभिनंदन करता. नरेंद्रभाई मोदीक तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितजी शाह
हांचें हांव अभिनंदन करता आनी आमचे सगळे गुजरात आनी हिमाचल प्रदेश कार्यकर्त्याचे तांणी 2-3 म्हयने अथक परिश्रम घेवन म्हाका दिसता प्रत्येक पन्ना प्रमुख म्हणून गेल्लो प्रत्येक वोटराचे कडेन वचून तांकां कन्विन्स करून परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आनी काँग्रेस मुक्त भारत करपाचें स्वप्न हे दोनूय ह्या निर्णयांतल्यान साकार जाल्लें. आतां फुडलें आतां येणारें इलेक्शन हे कर्नाटका राज्याचें आमच्या शेजारच्या राज्याचें. कर्नाटका आनी गोंयचे संबंद हे भरपूर दृढ आसात, इकॉनॉमीक आसात, बाकी कल्चरल मळार आसात आनी गोंयकार हे कर्नाटकाक वताच. आनी म्हाका दिसता हांव एक विश्वासान आमच्या सगळे कार्यकर्त्याचे वतीन उलयतां की फुडले कर्नाटकाचे इलेक्शनाक आमी सगळे जाण आमी काम करपाक थंय वतले. हांगा जे आमचे कर्नाटकाचे भाव भयणां आसा तांकां आमी कन्विन्स करून तांकांय बी थंय कर्नाटकाक सांगपाक लायताले आनी थंय एक लास्ट जे सरकार काँग्रेसचें उरलां तें म्हाका दिसता तेंय नेस्तनाबूत करपाक आमी सगळे तयार आसतले आनी काँग्रेस मुक्त भारत हो देशाचो खरो नारो जातलो हातूंत हांव सामको कन्फर्म करून तुमकां सांगता. धन्यवाद. जय हिंद. भारतीय जनता पार्टीचा